येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 186 पंचायती खातीर वट्ट 6256 उमेदवारी अर्ज. आयज आसलो अर्ज भरपाचो निमणो दीस. 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक. 12 तारखेक मेजतले मतां. भुरग्यांचो लाडको कॉमेडियन सेल्विन घेतलो निमणो एक्झिट. पिरायेच्या 48व्या वर्सात देंवलो तियात्राचे माचये वयल्यान. राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या कांय दिसा आदी आनीक एक भारतीय खेळगडी बंदी घातिल्ल्या पदार्था खातीर सापडली पॉझिटिव्ह. खेळगडी 4x100 मीटर बायला रिले संघाची वांगडी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवारी दाखल करपाचो आयज निमणो दीस. कांय म्हत्वाकांक्षा, कांय सपनां, कांय मोखी नदरेमुखार दवरून उमेदवार आयिल्ले. उत्तर गोंयच्यान 3312 जाणांनी जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2944 जाणांनी, दोनूय जिल्ल्यांतल्यान मेळून 6256 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. पंचायत वेंचणूक नेमकी केन्ना जातली हें कळप कठीण जावन रावल्लें, पूण कोर्टाचे आदेश दितकच तारीख निश्चित जाली. 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतीची वेंचणूक जातली आनी 12 तारखेक निकाल मेळटलो. नामांकनां दाखल करपाची निमणी तारीख 25 जुलय. 18 तारखेच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाली. अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत बुधवार मेरेन. फोंडे वाठारांतल्या निमाण्या दिसा बरेच अर्ज आयले. सांताक्रूज पंचायत वाठारांतल्यान उमेदवारी नॉमिनेशनां दाखल केली. आयकात मारियानो आरावजो. सांताक्रूज विलेज पंचायत वॉर्ड नंबर 7 आनी सांताक्रूजान मेजर इश्यू म्हणटा तो गार्बेज इश्यू व्हडलो आसा आनी MRF फॅसिलिटी. हांव म्हाजो पुराय ओपोज करतलो MRF फॅसिलिटी आल्तो सांताक्रूज घालपाक आनी खंयसरी आयसोलेट प्लेस पळोवन MRF घालपाचे प्रयत्न करतलो. दुसरें म्हणल्यार आयज रस्त्यार जोई मयी सुणी जालेलें आसा, डॉग्स मॅन जालेलें आसा आनी लोकांची गोरवां रस्त्याचेर भोंवता. हांव जिखोन येयत जाल्यार एक आयसोलेट प्लेस पळयतले आमी, एक शेड बांदपाक, हे गोरवांक दवरपाक आनी सुण्यांक केजींनी दवरपाक म्हाजो पयलो प्रयत्न आसतलो. सालसेतींतल्या रुमडामळ, दवर्ली, गिरदोळी, चिंचणी, धर्मापूर, आके बांयश अशा साबार पंचायत वाठारांतल्या उमेदवारांनी नामांकन दाखल केलें. हांगा एक बोंडोरी विलेजीक असली गांव जालो की आमी जेन्ना एक आवाज उठयलो एक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचेर कंप्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट येता तेजेर, तेन्ना आमचेर विरोध करपाक थिंगा मेंबरानूच आमचेर निशेध केलो, सांगून की आपल्यागे वॉर्ड म्हणून आपल्यागे वॉर्डा इंटरफियर दितात. वॉर्ड कोणालो पर्सनल एसेट आसना. वॉर्ड म्हणटा तो गांवचो आनी गांवांक कोण गांवच पासत उब रावता त्या मनशांनी उब रावपाची कापोस्ताद दवरपाक जाय. आज हांवें हे वॉर्डा फॉर्म बोला चोवपाक आनी लोकां मुखार मांडपाक आमी कितें कोण आमगे गांव प्रिजर्व करतले ते आमी मांडटले लोकां मुखार आनी आमी मुखार वेतले. डिसिजन हांव हेर मेंबर कोण बसले तेमकांय चोयतलो आनी कोण बुडलो तेंय चॅक करतलो आनी मागीर मुगे फायनल डिसिजन हांव घेतलो वेदर आय शूड गीव माय सपोर्ट वा आय शूड कंटिन्यू इन द फील्ड. पॅन्डेमीक टायम, सायक्लोन टायम आमी सदांच आसले रस्त्यार. सो एके फावटी म्हणटा आमी खंय आसले काय म्हण तो मिडिया ऑल्सो शूड से द रायट थिंग्स. आमी कितले गांवांत काम केलां ते 14th फायनान्स आमी मॅक्झिमम युटिलायज केला विलेजीस. जे गेले ते 5 वर्सां कांय करूना ते आमी केले. वी वर एबल टू फॉर्म BDC कमिटीज, वी वर एबल टू फॉर्म द बायोडायवर्सिटी कमिटी. सो बायोडायवर्सिटी कमिटी केलो म्हण आमगे एक रेकग्निशन पासून गव्हर्मेंटान आमकां दिलें. सो दीस इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द विलेज. आमचे गोंयकार भाव जायते जाण रस्त्याचेर येवन बोवाळ मारतात कित्याक पंचायतांत मेंबर आसात ते आमच्या गरिबांक आदार दिना. जायत्यो स्किमी येतात पूण ते स्किमी दिनात. हेंच हांव पळोवन दीस रात फुगार जावन कुयटाच्या गांवांत रडटालो आनी आयज आमच्या गोंयांत येवन आमचो गांव सांबाळपाक हांव फुडें सरला. आनी ह्या गिरदोळी पंचायतान म्हज्या गोणाक
मॉल्टिवान बसूंक मेळना हांव मॉल 3 बसलां कित्याक आमचो वॉर्ड ऑफिसीक करला ताका लागून तुमी सगळीं म्हजी मोगाची भाव भयणां जसो म्हाका फेसबुकार सांबाळटा तसोच म्हाका गांवांत तुमी सांबाळटली म्हणून हांव आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं. आकेबाईज पंचायतीन हांवें फॉर्म भरिल्ले आसा. सो वॉर्ड नंबर 1 लेडीज रिजर्व आसा. सो हांवें फिलअप केला लोकांच्या डिमांडाचेर. सगळो यूथ आनी सिनियर सिटीजन सगळे म्हजे सायडीन आसा आनी म्हाका फॉर्म भरपाक तांच्यांनीच प्रोत्साहन दिलें की फॉर्म भर. पयलीं आसले न्हू तूं? पयलीं आशिल्ले हांव 2 टायम आशिल्ले निवडून आयिल्ले. एकदां फर्स्ट टायम बसले तेन्ना वॉर्ड नंबर 1 मागीर सेकंड टर्म बसले तेन्ना वॉर्ड नंबर 9 आतां परत 1 नंबर लेडीज रिजर्व जाल्लो कारणान हांव ते बसता लोकांच्या डिमांडाचेर. सालसेतींतल्या राय, नुवें, माजोड्डें, उतोड्डें, वेर्णा, नागवें, बेताळबाटी, लोटली, कामुर्ली, सेरावली, कोलवा, बाणावली सारकिल्या पंचायत वाठारांतल्यान आयिल्ल्या उमेदवारांनी मडगांवच्या माथानी साल्डाना कॉम्प्लेक्सांत निमण्या दिसा गर्दी केली. लास्ट टायम हांव पंच आहलो आनी सरपंच आहलो पूण गांवांत अशे खूब अशे आतां 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्साचे आतां चड फंड्स येवपाक लागल्या फ्रॉम द सेंट्रल. तशेंच आतां थर्ड फायनान्स कमिशनाचे स्टेटाचे फंड्स येवपाचे आसा. जेन्ना हांव पयले फावटी पंच आहलो तेन्ना ओन्ली पंचायतीचे फंड आहले आनी तितलो डेव्हलपमेंट करपाक मेळोंक ना. आतां 14 फायनान्स आमचे रायक ऑलमोस्ट ओवर 1 crore येयल्ले तितून अनयुटिलायज जाले. आतां ऑलमोस्ट क्लोज टू 98 lakhs अजून अनयुटिलायज फंड आसा. आनी तो जेन्ना आमची विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन केला लास्ट 5 वर्सां जेन्ना आमची पंचायत आयली तर युटिलायज जावंक ना. सो वी हॅव टू युटिलायज इट इन अ गुड वे. आनी आमचे मेन इश्यू आसा म्हणल्यार आमचे गार्बेज. सो ऑलरेडी लास्ट पंचायत बॉडीन इनिशिएटीव घेतलेलो इन्स्टॉलेशन ऑफ कॅमेराज जाल्ले तेंची बट आतां सद्या MRF आतां इन्स्टॉल केला. सो मोर ऑल दॅट हॅज टू बी पुट इन प्लेस. सो गार्बेज इश्यू एक आसा. दुसरें आमचो तेन्ना एज आय सेड विथ द लॅक ऑफ फंड्स हे पाटी फंड्स आहा म्हणल्यार म्हाका एक आतां मेन म्हणल्यार एग्रीकल्चर जो थोडे फार्मर्स जो रोयना आमचे एक एग्रीकल्चरल हें विलेज सो तें डेव्हलप करपाक जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, सांताक्रूजच्यान अमर चावरिया, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी साश्टीचावन रमेश नायक रावत. राज्यांत बुडून मरपाच्यो घडणुको चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटात. लोक, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघटना, संस्था, नागरी समाज संघटनांनी सहकार्य करून उर्बा दिवपाक जाय असो उलो गोवा कॅनान मारला. बुडून मरप्यांचेर आळाबंद हाडपा खातीर फावो ती जतनाय घेवपाचो संदेश दिवप हो ह्या दिसाचो मुखेल हेत. वर्ल्ड ड्रावनिंग प्रिव्हेन्शन डे दर वर्सा 25 जुलयाक मनयतात. गोंय हे पर्यटन स्थळ. दिसपट्टे लोक भोंवणे खातीर राज्यांत येतात आनी बुडून मरपांच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा. सरकारान ह्या विशयात गंभीरतायेन लक्ष घालचें. त्या भायर सरकार आनी बिगर सरकारी संस्थांनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर न्हंयो, तळयो आनी हेर उदका स्तोत्र आशिल्ल्याच्या जाग्यांची पळोवणी करची असो उलो गोवा कॅनाचो समन्वय रोलंड मार्टिन्सान मागला. ऐकात. To look at what needs to be done to prevent drowning in the state of Goa. Goa Can takes this opportunity to call upon all individuals, members of housing societies, service clubs, social organizations who are very keen to enjoy nature, to visit waterfalls, to go for picnics, to take steps to prevent drowning. Our senior citizens, persons with disabilities, they also need to enjoy the very important places of leisure. However, if the fear of drowning is the basis for denying them this access, then it would be really bad. So it's very important for government agencies and non-government agencies to really address creating safe opportunities to visit our lakes, springs, rivers and prevent drowning. It may be just putting in signage, or it may be providing life jackets, or it may be distributing leaflets on the do's and don'ts. But it's important that we act. Goa Can is of the firm opinion that just calling Goa an international tourist destination but taking no steps to prevent drowning is going to be a very healthy proposition for Goa. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केंद्र सरकारा कडल्यान घसघशीत पयसो येता. राज्य सरकार गोंयच्या तरणाट्या खातीर तातूंतलो कितलो पयसो वापरता? आरजीपीचो थेट सरकाराक प्रस्न. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मुखेली मनोज परब विचारता. पूल आनी हेर प्रकल्पांक राज्य सरकार निधी मागयता, पूण तरणाट्यांची कुशळटाय वाडोवपाक सरकार फाटीं पडटा. मुख्यमंत्री सदांच भाशणांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय हें उतर वापरता, पूण गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो ह्या सरकाराचो हेज नात. तरणाट्यांक लाचार करून आपल्या पांया कडेन हाडपाचे यत्न मात करतात. 2 लाख नोकऱ्यो तयार जातल्यो अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्ली. ह्यो नोकऱ्यो नेमक्यो कोणाच्या बॉल्सांत वयतल्यो तें सांगचें. मनोज परब सरकाराक विचारता. व्हडल्या प्रमाणान एडवर्टिजमेंट जाता, तेजी पब्लिसिटी जाता, सो तेंच्यांनी आमकां 56 crore एलोकेट केल्ले. 56 crore सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां एलोकेट केल्ले. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक रिसीव जाले फक्त 10 crore, 10 CR रिसीव जाले आनी सरकारान मोडले फक्त 2.3 crore. जे स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून आयज गोंयचे भुरगे खंय ना खंय तरी फाटीं उरता, तांकां इंडस्ट्रीन काम मेळना, नाजाल्यार तेंच्या कडेन ती स्कील आसा ती जनरेट जायना. ताका लागून जो स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाच्या अंडर जो आमकां 56 crore येयल्लो, तेचो फक्त सरकारान 2 crore मोडले, 2.3 crore मोडले. जेन्ना सरकार 2.3 crore 10 crore जेन्ना सरकाराक येता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान तो फक्त 2 crore मोडटा, तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तो उरलेलो 46 crore आहा तो गोवा गव्हर्मेंटाक रिलीजूच करिना. सो हितून फॉल्ट आसा स्टेट गव्हर्मेंटाची. स्टेट गव्हर्मेंट सिरियस ना. भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा तो सॉल्व करपाक लागून गोंयान स्कील डेव्हलप करपाक लागून आमचो सरकार मात सुद्धा सिरियस ना, हे प्रूव जाल्ले आसा. मागीर नेक्स्ट आमी जर पळयताले स्कील स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट, स्ट्रायव म्हणून तेंचो एक हें आसा. तेच्या अंडर आमकां 10 crore एलोकेट जाल्ले. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येयले फक्त 3 crore आनी गव्हर्मेंटान यूज केलो फक्त 1 CR, 1.3 CR, एक 1.3 crore. सो इमेजिन की आमकां जो फंड एलोकेट करता तो सुद्धा युटिलायज हो सरकार करिना. पूण ह्याच जाग्यार जर पूल बांदपाचो आसलो, ह्याच जाग्यार जर रोड बांदपाचे आसले जाल्यार तो फंड युटिलायज करून ते आनी फंड मागयता. म्हणल्यार गोंयच्या भुरग्यांची स्कील डेव्हलप करपाक हे सरकाराक नाका, हे दुसऱ्या हेतून प्रूव जाता. आयज कितलेशे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, ह्या इंडस्ट्रीन भुरग्यांक आमच्या कामां ना म्हणून भुरगे बेजार आसा. सरकार एके वाटेन म्हणटा की भुरग्यांकडे स्कील ना, भुरग्यांकडे कामां ना आनी तेका लागून हे कंपनीज आमच्या भुरग्यांक घेयना. आमच्या सरकारा कडल्यान प्रयत्नच जायना आमच्या भुरग्यांक स्कील दिवपाक, आमच्या भुरग्यांक थंय जॉब रिजर्वेशन दिवपाक, आनी तेचें कारण आसा की आमच्या भुरग्यांक कंपनीनी कामां मेळना. सरकारा कडेन जेन्ना डेटा ना, एक्झिस्टिंग जेन्ना येदी व्हडली इंडस्ट्री तुमच्या कडेन आसा, इतले कन्स्ट्रक्शन तुम्ही करून दवरलात, हिल कटिंग केले, शेतांनी हॉटेल, डोंगरार हॉटेल, दर्यान हॉटेल, सगळ्याक तुम्ही हॉटेलां घातलेली आसा. ही हॉटेलांनी कितले गोंयकार कामाक आसा, कितले ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारां खातीर आसले आनी कितले गोंयकारांनी ते घेतले, हेचो डेटा सरकारा कडेन ना. जाल्यार ऑन वॉट बेसीस सीएम सांगपाक सोदता की 2 लाख न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज येतले म्हणून. जाल्यार 2 लाख न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज जे येतले ते कोणाक लागून येतले? ते गोंयकारांक लागून येतले की भायल्या लोकांक लागून येतले? ते गोंयकारांक लागून ओपन आसतले की भायल्या लोकांक लागून ओपन आसतले? ते ताका रिजर्वेशन आसतले काय ताका रिजर्वेशन नासतले? हे सगळ्याचेर सीएमान आन्सर करपाक जाय. फक्त असेंब्लीन तुम्ही आमकां टायम दिवंक ना, दॅट डजंट मीन की गेम ओव्हर जाल्यार आमी शांत बसतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. प्रोड्युसर, डायरेक्टर, सिंगर, रायटर असो भोव आयामी सेल्वी गेलो. कॉमेडियन सेल्वी म्हण तो फामाद, तरणाटे आनी जाणट्यां मदीं आसलोच, पूण भुरग्यांचो तो लाडको. सेल्वीचे तियात्र म्हटले काय भुरगीं आवय बापायचो हात सोडून हुडक्यो मारत सेल्वीची कॉमेडी पळोवपाक वताली. त्या सेल्वीन संवसाराचे माचये वयल्यान आयज एक्झीट घेतली. मॅथ्यू कुरैया सेल्वीचे मुळावें नांव. तो कुमिया भाट वेळीचो सुपूत. कितलीशींच तियात्रां ताणें अभिनयाच्या बळग्यार गाजयली. 160 परस चड VCD फिल्मांनी अभिनय केलो. 25वेर गोमेको ट्रिटमेंट घेता आसतनाच सेल्वीन एक्झीट घेतली. 48व्या वर्सा घेतिल्ली ही एक्झीट सासना खातीर अशें म्हणूयेत, लौकीक अर्थान ना, सेल्वी आसा. तियात्रिस्टांच्या काळजात, तियात्र मोगींच्या यादीत. भुरगीं जाल्यार ताची यादी घेवनच वाडटली हातूंत दुबाव ना. ताचे सांगाती
को स्टार आनी ताचे बरे मागप्यांनी सांगल्यात सेल्वीच्यो म्होवाळ यादी. मरण कोणाकूच चुकना. संवसारांत जल्माक येतलो दर एकलो मनीस मरतलो. पूण जेन्ना एक मनीस आपल्या वावरांतल्यान तुज्या काळजान येवन बसता, तो सोडून वेता तेन्ना आमकां दूख जाता. सेल्वी माथ्यूस कुर्रेया आयज देवादीन जाला. तियात माचयेक, तियात कोलीक आनी तियात वेवसायीक व्हडांतले व्हडले लुकसाणी. स्टेजीर सेल्वी कितें कोत्तालो हें आमकां सगल्यांक थावें आसा. ताचेर उलोवपाची गरज ना, कित्याक तो खऱ्यांनीच बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन आसलो. कॉमेडी करूंक ताका उतरां नाका आसली. आपल्या बॉडी लँग्वेजींतल्यान, आपल्या आंगांतल्यान आंग घालून बिश्टो चलोन पासून तो कॉमेडी क्रिएट करतालो. पूण सगळ्यांत गरजेचें कॉमेडियन सेल्वी एक बरो मनीस आसलो. म्हगे बायलेन म्हाका सांगलें, सेल्वी कॉमेडियन सेल्वी हे संवसाराक वतलो. आनी रातीक म्हगे बायलेनूच म्हाका सांगलें ताका रगताची गरज आहा. ताका रगताची चड गरज जाता जाल्यार रगत कोण दिवपाचें आसल्यार ताका फोन मारप नंबर दिल्ले. आनी जेन्ना हांवें दोग जाण मनशांक फोन मारलो, एक तो कोलवा ते दोगो रगत दितात, तांकां हांवें फोन मारलो आनी ते तयार जाले पणजे वचपाक आयज. सो फावना जालें ताका हें रगत ते आमच्या मनशांचें. आनी जायतो म्हाका दिसता जायतो लोक ताका रगत दिवंक तयार जाल्लो आसतलो ताचो जीव वाटावंक, पूण घडोवंक ना. ही एक व्हडली ट्रेजिडी. आनी आमकां डेथ फॅटर्निटी हे भाव भयणांक चड दूख जालेलें. तेरफेन त्या चलतना ताका अकस्मात तो दुयेंत पडलो आनी सारकोच ह्या संवसाराक काबार जालो. हें चिंतून आमच्या काळजाक चड दूख भोगता. मारियो मेनिसाक 1 म्हयनो जाता म्हणसर बाब सेल्वी ह्या संवसाराक वतलो. हांव मागतां ताचे फॅमिलीक बुजवण हें सोंसूंक व्हडलें दूख. आनी देवा लागीं मागतां बाब सेल्वीचो आत्मो ताच्या गोपान घेवं आनी सोडून राज ताका फावो जावंक हें आमचें मागणें. काळजाचो दूख भोगता. आतां आमी मारी मिसावसान इले आमगे बायली घालपाक म्हळ्यार सेल्वी खबर मेळ्ळ्या सेल्वी मेल म्हूण काळजांत जायत दूख जाली. जेन्ना हांव भायर आसलोलो तेन्ना हांव तितून सेल्वी वळख नासलो. हांवें मगे पयली सीडी काडले तेन्ना सेल्वी मगे सीडीन गायलो. ते म्हाका आपल्या भाव जाल्ले भशेन तूं म्हाका ते म्हाका थँक दिलो. सीडीन जायत म्हाका वावर केलो तेणे आंबेन. आयज तांचे मत ना. ल्हान ल्हान भुरगीं ताका सारकी जीव घाताली. निमाण म्हाका संजय मेळ्ळा आमगे बाळाले बारबर आमकां कातार म्हणलें सेल्वी तूं कितें जाल रे म्हूण. ना रे तुजें जिवा बरें दिसता म्हणटालो. असो कॉमेडियन आमकां मुखार मेळपाना. देवाको मागोता हे आमगे सेल्वी बसोरगी राज पावगो. सांगो म्हळ्यार खरें तोंडा उतरां येयनाय. इतू मोगा आहलो तो. जेन्ना हांवें सकाळीं खबर केली म्हज्या पांयां पोंदा मात ना जाली. इतू काळजां दूख भोगोली सारकी. इतू हेल्पफूल आहलो तो. केन्ना आमगे जे जाण सिडी पासून तो आहा ते जाणा सेल्वी पयशे कितें उलय काय म्हूण विचार जाल्यार तूं आनी कितें उलयत गो जायते दी म्हूण वयतालो. केन्ना सांगनासलो. पयत फाटी तेगे आमी तियात्रा गेली. लास्ट शो तेगे चयला 8 दीस. तो निमाण स्टेजीचेर तेका चयला आमी. आनी 8 दीस कोण गेलो जे आपल्या तियात्रांक कितें दाखयलें तें. देवाक एकूच देव जाणा. पूण तेच कॉमेडियनांनी आनी पत्तू देवपाना. भुरग्यांक इतू मोगा आहलो तो. मुगे चेड्यान तो म्हळ्यार सारको पीस जातालो कॉमेडियन सेल्वी म्हळ्यार. आनी तेगे स्टेजीचेर पांय दवरत म्हळ्यार भुरगे जावं व्हडले जाणटे इतूले बोड घाताले. पयलीं हांव तेगे तियात्रा बसून पासून हांव तेगे अशें करून चोयतालें. ते लोक कितको पिशा माशिल्ले ते हें कोताय घे म्हूण. सेल्वी तुजे सन दुसरो कॉमेडियन येवपाना. आदेवस. आज गोवा 365 तुमच्या मुखार हाडटा
एक दुःखद घटना म्हणल्यार जो कॉमेडियन सल्वी आसा तो आज आमच्या संवसारांत ना जाले कडेन आसा. हो तियात्र अकादमी जी आसा, तियात्र मोगी जे आसा तांचे एक व्हडलो धक्को जाले कडेन आसा. जो सल्वी आसा हो आमच्याच गांवचो ABC भितर पडटा आनी तो आमच्या गांवांत रावतालो आनीक अशी दिसला खरेंच आमकां खूब तेजे बद्दल एक मोग आसलो, तेजे बद्दल एक आदर आसलो. कित्याक सॅल्वी जो आसा हो ल्हान भुरग्यांक चड लायक करतालो. तुमी केन्नाय पळयलें आसतलें की तो केन्नाय व्हडल्यां बरोबर म्हूण तो उरना आसलो, तो फक्त ल्हान भुरग्यां बरोबर तेजी चड तेजी फकाण चलताली. आनी आज आमचे मदीं तो ना. आमी मागतात देवा कडेन की तेच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी त्याच बरोबर तेजी जे फॅमिली आसा तांकांय तेणी राखची म्हणून. सॅल्वी असो मनीस की हो केन्नाय पयशा म्हूण तो तेणें डिमांड म्हूण तो केन्नाय केलो ना. आमी जितले जितले तियात्रिस्टा फुडें उलयले तितले तितले तियात्रिस्टांक सांगले सॅल्वीलो म्हूण तो डिमांड म्हूण तो नासलो. बाकीच्यालो कित तरी पयशे सांगताले म्हूण सॅल्वी कितें दिता तें दी म्हणटालो. आज जे तियात्रिस्ट जे तेंचे बरोबर काम करताले तेणी सांगले कडेन आसा की तियात्रांत हो जो सॅल्वी सारको मनीस येवपाक खूब कुस्तार आसतले. आतां पळोवया सॅल्वी सारको दुसरो मनीस जल्मा देव घालता काय ना म्हणटा आमचें पळोवचें पडटलें. गोवा 360 खातीर मडगांवच्या रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ब्रिटनांतल्या राष्ट्रीय कूल खेळा सर्तीच्या कांय दिसा आदीं आनीक एक कोफुसांव तयार जाला. नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी बंदी घातलेल्या पदार्थाची चांचणी करता. हे चांचणेंत आनीक एका भारतीय खेळगड्याचो पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला. ही खेळगडी 4x100 मीटर बायला रिले संघाची वांगडी आसा. ही धांवपटू म्हटल्यार धनलक्ष्मी जी 4x100 मीटर रिले संघाचो एक वांटो आशिल्ली. ट्रिपल जंप राष्ट्रीय जैतिवंत ऐश्वर्या बाबू हिवूय एका सप्तका आदीं अशेच तरेन ड्रग्साचे चांचणेंत अपेशीत हारिल्ली. 2011च्या डोपिंग घोटाळ्या उपरांत भारतीय एथलेटिक्साक हे सगळ्यांत वायट वर्स जावन रावलें. जेन्ना 2010 CWG आनी आशियाई भांगर जिखपी ह्या बायलां संघाच्या वांगड्या सयत 6 क्वॉर्टर मिलर चांचणेंत अपेशीत हारले तेन्नाचो 400 मिटरांचो राष्ट्रीय प्रशिक्षक युरी ऑगॉर्डनीक हांची हकालपट्टी केली आनी उंचायेच्या खेळगड्यांचेर बंदी घातली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयज हवामान सुकें आसले तरी हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण पावस झडपाची शक्यताय आसा. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर फुडल्या सप्तकात पावसाची लोकांक वा नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. काल साबार वाठारांनी पावस पडला आसलो तरी खंयच 2 सेंटीमिटराच्या वयर पावसाची नोंद जाली ना. गोंयांतलो नेतृत्य पावस कमी जाला आनी ह्या सप्तकातय तो तसोच उरतलो. पूण ह्या काळात व्हडली ल्हारां उसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान 26 तारखे मेरेन IMDन लोकांक दर्यादेगेर वाठारांत वचपाक मनाय केल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. ह्या सप्तकांत हलको पावस, चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 26 मेरेन मोठ्या ल्हाराची शक्यताय. हवामानाची नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.